Hello people, येवकार तुमका मुगे आयचे व्लॉगांक सोजमोदा तुम सगळीं बोर हाय म्हूण. आणि ह्या ब्लॉगांक कितें जावपा आहा तुमकां ऑलरेडी आयडियार मेळ्ळो आसतलें तुमगे लास्ट ब्लॉग चोयलो जाल्यार. आनी आजून देखून ते ब्लॉग चोयलो ना जाल्यार हेचो लिंक आतां डिस्क्रिप्शनाक बेगीन चोयाय. आणि त्या ब्लॉगान सांगलो तेश कोन आज आमी वयताय टू स्नो पार्क एट बागा इन कलांगूट. सो थिंग वयताय आमी आनी 3-4 येता ती म्हणजे आज मातशें बेगीन येता ते एक जालें. एक्चुअली वचपा आसलो प्लॅन एकाक भायर सरपाचो बट आतां तुमी जाणाय हाव इट गोज आमगे एल्गोरिथम कितको वर्क जाता. सो एक हिंगा जाल्यार आमकां सांजचे येतली आनी बाय 1:30 क्रॉस जालें आमी भायर सरतली. आनी तुमकां आतां आमच्या पाडाक केशको जाता दाखोवपाक आनी आज जेवपाक कितें केलें तें दाखयता तुमकां. सो आज जेवणा हा याचं शीत कोळी आणि कटलेट्स केले बीफ. सो ते हातले आता. सो जेयताय न्हेसताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां. सो याचं आत मेळटा तुमकां जेन बीन सामकी न्हेसोली आतां. याचं आउटफीट आयचे येल्लो टँक टॉप आनी हाचो दुसरो मेंबर जाला रेडी. आनी शायना म्हणून गेले ओके. सो ते गेले पेट्रोल घालून ते आमची गोचिको रावता खंय. सो आतां आमी वयताय आनी तुमकां वताय बार्बो. सो लेट्स हेड टू स्नो पार्क. बरो आहल्या पुरो एक्सपिरियन्स होप यू आर सेफ वयताय थिंगा आनी थिंगाय रावन बरी आहल्या पुरो. सो लेट्स बीट दीस हीट एंड चोया थिंग स्नोफॉल कितको आहा तो. एक सांगलोलें मनाली या का म्हणून आतां नाकी मनाली वचपा न्ही बरें जालें ना. सो हिंगा सोवता न्ही 8 तांकां या मगो. सो लेट्स गो. तुमी म्हज्या बारान वर्चुअली एन्जॉय कराय आनी आम रियल लायफ एन्जॉय कोताय. सो लेट्स गो टुगेदर. लेट्स गो. सो आमी हिंगा पावली पीपल हा वय मातशें आमनो एक सायड मातशें रॉंग एंट्री मारली आनी थिंग मातशें ट्रॅफिक जालें सांगोच मेळटा. तेसो गोवान येवपा पडो आम काळान हिंगा गेली बट जालें कितें प्रॉब्लम थिंग बायक मातशें असो लागपा शेजारचे पावली बट लागोना बाय ती गॉड्स ग्रेस. सो आमी पावली हिंगा आनी 3:38 जालें एंड आय शुअर इनसायड सगळो इंडियनूच लोक आहाय. सो गोंयकार जबर कोणूच नाय भायरू आहाय सद्या ओके. सो लेट्स गो गर्ल्स. लेट्स गो. नेक्स्ट आमगे फोटो येवपा जाय हिंगा. सो पीपल हे व्लॉगाचे न्हू अदर क्लिप्सांची हांव वॉयस ओवर कोता कित्याक ड्यू टू कॉपीरायट इश्यूज म्हाका तेगे ओरिजिनल सावंड आहा तो काडून पडटा ओके. सो फर्स्ट आमी गेले टिकेट्सां प्रायस आसलो ₹500 पर हेड आनी थिंगा तुज्यान 1.5 hour रावपा जाता अशें तेमी सांगिल्लें. सो ते बेगीन आमी केलें चॅक इन. सो हिंगसर आमकां शूज काडून बॅगां घालपा दिले. Where to give it that side? So याचे सॉक्स दिलाय आनी त्याचे बूट्स आनी देर आमी वयतली जॅकेट्स आनी कॅप्स आहा भितर. मागीर आमी गायले बूट्स बीन सामकी रेडी जाली आनी हाडपा गेली आमगेले जॅकेट्स. सो अकॉर्डिंग टू युअर सायज ते गिव यू. सो तुवें हो टिकेट्स दाखोवपाचे आनी मागीर ते बी गायले जाली रेडी आनी तेच फाटल्यान धाकलीशी एक रील शूट केली. चोय तुमी चोयाय बेस ते आहली ओके. सो ऑडेश कांय ना. सो ते शॉर्ट ब्लॉगां चोवपा मेळटा तुमकां. रेडी मुगो स्नॉज पागो काय जाय नेक मनाली हाडे मनाली. सो हिंग बार एशें आहा एक. I don't know if you can hear me and there is some tea counter and now we are heading inside. We've got all our gears. People finally आमी पावली भितर into the main area. boots घान gloves मागी cap आनी jacket बी घान सामकी आमी येयली in full swing सामकी ready. आनी थिंगा हिंदी म्युजीक प्ले जातालें. सो तुमकां सांगिल्लें तशें कॉपीरायट इश्यूजां लागून म्हाका तें ऑफ करपा पडलें मेन ऑडियो हाती. सो आमी थिंगा वयर चोयलें बरें आनी डीजे बी आहलो हिंगा लेफ्ट सायडीन लोक सामको चड आहलो. मोस्टली दीस पीपल वर इंडियन्स ओके. सो तेश कोन आहलें आनी मागीर बसली स्लायडाचेर सामकी स्लायड सामकी बोर आहली ओके. सो दी स्लायड वॉज गूड बट थिंगा वचून मातशें बम्स जातालीं तेका आमान पोतून गेल नाय. मागीर ती स्ले आहलो तेजी तेका लोकून बोकून एकमेकल्या ओडून बी बरें एन्जॉय केलें सामकें.
देखो तोकलो नाही दिसताय म्हाका दिसताय आम्ही एक देखो तोकलो नाही भितर आणि फोना चार्जिंग सांगे काबा जाबा मुका खबर ना की जाता ते हा पण पाय गेले सामके ओ माय गॉड आधी गेले वॉर्म अप घेवपा लास्ट आमगे हिंगा वॉर्म जावपाक सामकी पाय गेले आणि मागीर थिंगसो मारली चोय गरम गरम च्या आनी मागीर आमी स्नो पार्काचो केलें एक्झिट आनी डिरेक्टली येयली चोय हिंगा सालिगांव आनी थिंगसो भायर सावन आमी येयली आनी थंय रावलें आमगे गो टू प्लेस चायना कितले ते छोले भटुरे हांव ते केन्ना पूर जायना सो आमी गेले रामजी के छोले भटुरे दीस प्लेस ऑपोजीट सालिगांव चर्च तेचा दाखयलो हांवें लास्ट ब्लॉगान सो थिंगा हांवें ऑर्डर केलें आतां 2 प्लेट 300 जातले सो दोन्ही केले आमकां ओके waiting for the food people येयले आमगे छोले भटुरे आमी दिवपाक स्टार्ट केलो फीड आनी हातली एंड देन वी आर हेडिंग होम आतां तेशीच आमी येयल्या हिंगा मिरामार इंडोर्स पेंजीम सो हिंगे पाथे मारया म्हणींग बरें अशें तोंड वार येता ओके सो दीस इज कोणींग पावल नाय दीस इज अलोंग द बँक्स ऑफ मांडोवी रिवर ओके सो बरें आहा हिंगा वी यूजली कम या हमेशा हाय जाल्यार काय आनी बरें आसा हिंगा राती कळ्ळें ओके तुमकां दाखयता कितें दाखोवपा मेळटा युजली चोय सायडीन दाखयता तुमकां ओके चोय आमी येयलोली ती तुमकां दाखयता मिरामार इंडोर्स हा प्लेस न्ही गो सो इट्स नायस काम एंड रिलॅक्सिंग म्हणजे बरें आसा तशें बरें काम आसा त्या प्लेस लेट्स गो फॉर अ वॉक ओवर हिंगा हा आनी दुसरो पेटोच या आतां आमकां जाली हिंगा 8 वरां सो 8 o'clock जावन गेली आनी आय थिंक सम भायर वताय एंड देन आयस्क्रीम कितें खावपाक वयता थिंग वचपाक मातशें जाला प्लॅन सो मारगांव नॅचरल्सान बी वयतली मारगांव नॅचरल्सान गेल्या म्हणून म्हाका बाथीन रोपीन वचपा जालें बट ही सांगताय तेंका वचपा जाय म्हूण नॅचरल्सान सो आतां वयताय तेशी म्हाका खबर ना फोना चार्जींग कितू वता तें कित्याक 6 जालो हा एट दीस मोमेंट राव म्हाका हें घालपाचो फोन हय सो आतां ते 6 जालां पावत म्हळ्यार वतलें वचपाना तें खबर ना सो लेट्स सी हाव इट गोज मागीर तुमकां दाखयता टेस्टिंग चलता आमगेलें आमगे ऑर्डर्स जाताय रेडी हॅलो पीपल आत मेट तुमकां व्लॉग एडिट मुकोवपा बसताले तेन्ना म्हाका रियलायज जालें व्लॉग एंडू ना म्हूण सो काल घेवपाक मेळना सो समथींग आत घेता आनी तितून घाता आनी समतो व्लॉग कोता अपलोड सो स्नो पार्क वॉज गुड इट वॉज रियली नायस आनी तेम सांगिल्लें द फी वॉज 500 ओके पर पर्सन सो दे वर लायक 1.5 hour एश रावपा मेळट बट आम हार्डली 45 minutes कितें तोकलें सो कित्याक वी आर नॉट यूज टू दॅट कोल्ड सो जाल ना रावपाक पांय बी सामकें नम पडपा बोटान सामकें हें जालें सो ग्लव्स बी दिल्ले बट फोटोज बी काडपा ती ग्लव्स काडूनच ती बोट मातशें हें जालें सो येस आनी म्हाका स्नो एक्सपिरियन्स करपा जाय आसलो आय नो इट इज आर्टिफिशियल स्नो बट स्टील तो एक्सपिरियन्स सामको बरो आसलो म्हाका जा बरें जालें सामकें आनी कांसार जालें ओके सो थिंगसो येताय म्हळ्यार सो इतलें सांगून ब्लॉग एंड कोता आनी ही प्रमोशनल ब्लॉग आसना ओके सो प्रमोशना बी वचना थिंगा आमी बेस्टी फनाकू गेल्ली सो होता मागीर जाताय न्हू सो तेका लागून हांव पयलें क्लियर करता ओके सो मेळ्या आमी नेक्स्ट ब्लॉगाक अंटील देन मोग आसूं टेक केअर सोजमता तुमी सगळीं बोर आहात बोरीको रावा नेक्स्ट ब्लॉगा ओके रावाय तुमी ओके मुगे केदो येता तो सो स्टे ट्यून बेगीन लायव्ह येतले तेकाय तुमी जॉइन जाय तुमकां सांगतले डेट केदोन टी आनी अंटील देन मोग आसूं टेक केअर सबस्क्रायब कराय चॅनल केलें ना जाल्यार आनी मेळ्या आमी नेक्स्ट ब्लॉगाक ओके बाय बाय